भारत माता की जय, वंदे मातरम, मातरम, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, बोला भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, भारत माता की वंदे बोलो भारत माता की जय, बोलो भारत माता की जय, बोलो भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे वंदे बोलो भारत माता की जय, बोलो भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम. आज आमचे मदीं उपस्थित आसात आमच्यो केपीपी नगराध्यक्षा बाय सुचिता शिरवयकर, आमचे मामलेदार बापतराव, आमचे असिस्टंट डायरेक्टर स्पोर्ट्स मिस्टर जॉन, आमचे TSO APO अजित, बाकीच्या सगळ्या स्पोर्ट्स डिपार्टमेंटाचे सगळ्यांचे नाव घेवपाक स्पोर्ट्स डिपार्टमेंटाचे सगळे ऑफिशियल्स, आमचे काउन्सिलर प्रसाद, बाकीचे सगळे काउन्सिलर्स, हांगा उपस्थित आशिल्ले सगळे सरकारी अधिकारी, हांगा उपस्थित आशिल्ले सगळे स्कुलाचे हेडमास्टर टीचर्स, हांगा उपस्थित आशिल्ले आमचे सगळे सरपंच विधी, बाकीचे सगळे सरपंच, पंचायत मेंबर, सगळे स्पोर्ट्स लवर, टीचर्स आणि माझ्या भाव भयणींनो, इट्स अ ग्रेट ऑनर आमचे आयज केप्यां भितर ह्या मशालीच्या आगमन जाता. आणि म्हाका दिसता की आमी जेन्ना नॅशनल गेम्स करतात, I wish to congratulate the Honorable Chief Minister, Honorable Sports Minister, both of them for taking keen interest in sports and getting the national games in Goa. आमी खूप मोठी अभिमानाची आतापर्यंत झाली ना अशी नॅशनल गेम्स आणि ताचो इन्फ्रास्ट्रक्चर इट विल लास्ट व्हेरी लॉंग फॉर दी स्पोर्ट्स पीपल फ्रॉम गोवा. आमी जो इन्फ्रास्ट्रक्चर आयज नॅशनल गेम्साच्या उच्चान करतले तो इन्फ्रास्ट्रक्चर आमकां खूप तेंप चलतलो, म्हणूनच आयज अत्यंत गरजेचे अशा क्षणां भितर सगळ्यांक एक नवे उमेदीचे वातावरण जाल्लें आसा. हांव मागता आमचे सगळे लोकां कडेन न्ही, स्पोर्ट्स मिनिस्टर मिस्टर गोविंद गावडे खूप परिश्रम करून आयज हो स्पोर्ट्स इव्हेंट सगळ्यात व्हडलो नॅशनल इव्हेंट हांगा गोंयांत भितर येता. आणि ज्या ज्या वेळार आमकां शक्य जाता त्या त्या वेळाचेर सगळ्या ग्राउंडाचेर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सांनी जे इव्हेंट जातले त्या प्रत्येक इव्हेंटाक गोमंतकीयांनी वचपाक जाय, आमच्या भुरग्यांनी वचपाक जाय, कारण भुरग्यां भितर ती स्पोर्ट्समॅनशीप जावं स्पिरीट आणि ती बाकीचे खूप जे आमचे ऑलिंपिकासून रिप्रेझेंट करपी, एशियाडाक रिप्रेझेंट करपी खेळगडी गोंयांत नॅशनला भितर येतले, तांचे टॅलंट, तांचे स्पिरीट, तांचे रिफ्लेक्सिस, तांचे माइंड एंड बॉडी कोऑर्डिनेशन आणि ओवरऑल स्पोर्ट्सान भितर रावपाच्यो तांचे टॅलंट आसा, क्रिएटिविटी आसा, हाचो अनुभव घेवप अत्यंत गरजेचे. कारण येदो व्हडलो इव्हेंट आणि इतको खर्चीक इव्हेंट जालो आणि गोंयच्या भुरग्यांक ताचो फायदो जालो ना अशें जावपाक जायना. म्हणून म्हजे रिक्वेस्ट आसा सगळे स्पोर्ट्समॅन आसतले, स्पोर्ट्स वुमन आसतले, हांगा तांणी मुद्दाम जावन आपल्या भुरग्यांक घेवन वचपाक जाय. फिजिकल एज्युकेशन टिचर्सांचो खूब मोठो रोल आयज आमकां दिसता. आणि ह्या सगळ्या फिजिकल एज्युकेशन टिचर्सांनी म्हाका दिसता की एक प्लॅन करपाक जाय, शेड्यूल करपाक जाय, ज्या गेम्साचो टायम टेबल शेड्यूल आमच्या भुरग्यां पर्यंत पावोवपाक जाय. आणि ज्या ज्या ठिकाणी बालरथ आसात त्या बालरथ वापरून आमच्या भुरग्यांक वेळोवेळ ह्या सगळ्या इव्हेंटाचे प्रदर्शन आणि तांचे कडल्यान
हे शिकपा सारख्यो खूब गोष्टी आमकां शिकपा जाय. गोंयांत भितर एक नवे स्पोर्ट्स स्पिरिटाचो उदय जाता, एक नवी चेतना, एक नवी प्रेरणा आमच्या सगळ्यां भितर संचारतली आणि गोंय स्पोर्ट्स मळाचेर खूब मोठी मजल मारपाक शकतले. आमी पळयलें की हांव जेन्ना जर्मनीन पळय बर्लिन गेल्लो, स्पेशल ऑलिंपिक म्हणून गेल्ले, त्या वेळार गोंयान भितर 19 मेडल्स हाडिल्ली, 9 गोल्ड हाडिल्ली, 5 सिल्वर आणि 5 ब्रॉन्झ अशा पद्धतीचे ऑलिंपिक स्पेशल. हातून भितर हांव जी टीम घेवन गेल्लो तांकां यश मेळयलें. आमकां ऑलिंपिक्सान भितर म्हणजे जे आमचे ऑलिंपिक्स आसा तातूंत भितर अशी प्रगती करपाक जाय. म्हणूनच अत्यंत गरजेचे आमी एकेडॅमिकली आमच्या भुरग्यांचेर खूब लक्ष दिता, फोकस करता, तांच्या फाटल्यान लागता आणि त्याच पद्दतीन आमकां तंदुरुस्त दवरपा खातीर, आमकां निरोगी दवरपा खातीर, आमकां सदृढ दवरपा खातीर, आमचें मानसीक बळ वाडोवपा खातीर आणि आमचें शारिरीक बळ वाडोवपा खातीर, आमकां स्टॅमिना घेवपा खातीर ह्यो सगळ्यो गरजेच्यो वस्तू आसात. म्हणूनच चड वेळ घेनासतना ह्या मशाल यात्रेचे केपेकारांच्या वतीन हांव हांगा स्वागत करता. देव बरें करूं. जय हिंद. भारत माता की जय. भारत माता की जय. वंदे मातरम. वंदे मातरम. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.